ते तुझे खूप दीस जाले सगळेच जण म्हाका तुम्ही या काँग्रेसीक सपोर्ट करा, स्पेशली संकल्पाक सपोर्ट करा म्हणून सगळे येवन म्हाका हे करताले. आणि श्रद्धा मॅडम पासून म्हाजे कडेन येयली, ती म्हणाली दिक्षा आमकां ह्या फावटी सपोर्ट कर. आणि संकल्पूय आमचे कडेन येयले. ओके म्हटलें, चल ह्या फावटी सपोर्ट करया. सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी भोंवता, इन्क्लुडींग चलसाना चीफ मिनिस्टराचे कॉन्स्टिट्युएन्सी हाऊस टू हाऊस गेला हांव एक आदेशभर. सुरला म्हणटा तो गांव हांवें कवर केला धर्मेश छगलानी. थंय रिएक्शन कितें म्हाका, हांव इन्सिडेंट सांगता. म्हाका फोटिंगपणा किंवा बंडला मानना. थंय एक भुरगो मेळ्ळो म्हाका 40 वर्सां. ताणें म्हाका सांगलें आपूण रावता चीफ मिनिस्टर येता काय पळोवपाक मत माग. हांव कितें जालें रे, कितें जालें काय म्हणपालो, आपल्या बापायचो म्हणपालें आनी हत्या केली GMC. कोविडाच्या वेळार आपलो बापूय म्हणपालो हॉस्पिटलांत आशिल्लो. रातचे 3 ते 5 वरां पर्यंत म्हणपालो हांगे ऑक्सिजन बंद जालो. बापूय आपल्यालो तडफडलो, कासावीस जालो, सामको हे जावपाक लागलो ऑक्सिजन लाय. आमी म्हणपालो 25-30 भुरगे सोयरे आशिल्ले पेशंटाले, 25-30 पेशंट त्या वार्डान आशिल्ले. आमी म्हणपालो हांगा धांवले थंय धांवले, नर्सिंग धांवले, दोतोरां म्हऱ्या जाल्यार सिलिंडर हाडा. कोणें कांयच हाडलें ना. 30 जाण पेशंट मेले. म्हणजे जवळ जवळ 2700 लोक मेल्या कोविडांतल्यान. तातूंतले 300 लोक सुमार हे ऑक्सिजन ना म्हणून मेल्या. ताणें सांगलें हे मरूं ना, हांची हत्या केल्या, हाची हत्येची जबाबदारी ह्या सरकारान घेवपा जाय. कलेक्टरेट बिल्डींग आनी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पण येद्या भुरग्यांक विचार हूज प्रोजेक्ट्स देवेर काय म्हणून. दे वील से दीस प्रोजेक्ट्स वेर ऑफ आवर MLA दिगंबर. आमकां इनॉग्रेशन आनी केलें म्हणजे कसलें मेजावेलें केळें गांव फिर्याद जोडपाची म्हणटा पळय तसल्यो गजाली. इनॉग्रेशन ताणें केलें, म्हाका आपयलो ना फंक्शनाक कलेक्टरेटाचेर. येदी व्हडली कलेक्टरेट बांदल्या, ती रातच्यान उबी जायना न्ही. आमी ती 2012 आमी रेडी केल्ली आनी दवरिल्ली हाका इनॉग्रेट करपाक प्रायम मिनिस्टराक. कोड ऑफ कंडक्ट बेगीन लागलो आनी आमचें उरलें. ती बिल्डींग उरली आमची इनॉग्रेट करपाची. ती लायब्ररी, सेंट्रल लायब्ररी पळय, वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट, सामकी अल्ट्रा मॉडर्न लायब्ररी केल्ली आमी. तेजें आमी प्रायम मिनिस्टराच्या हातांतल्यान उद्घाटन करपाचें. आनी उद्घाटनाक गेली आनी उद्घाटन केलें आनी आमी प्रोजेक्ट केला म्हणटा. तुमी खंयच्या तुमच्या नशिबान तरी प्रोजेक्ट करपाक. तुमच्यांनी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कंप्लीट करपाक जालें ना 8 वर्सां. जे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हांवें स्टार्ट करून जवळ जवळ मेन स्ट्रक्चर कंप्लीट केल्लो, ते भितरलें काम करपाक पेंडींग दवरून 8 वर्सां लागली. आनी कोविडान तांचें कान धरलें तेन्ना झक मारीत तांकां तें चालू करचें पडलें. जो मॅनिफेस्टो आमी जो आयज मुर्मुगांवचो आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो जो रिलीज केलेलो आसा हेचेर आमी भरपूर दीस जाले काम करताले. ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 45 डेज जाले आमी मॅनिफेस्टोचेर काम केलां. आनी जशें नितिनान सांगलें अशें सगळ्यांक आमी स्टेक होल्डर्सांक कॉन्फिडन्सान घेतला. आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक सगळ्यांचे बारीकचे मनशाचो सुद्दां विचार घेतला आनी तेंचे सगळ्यांचे इनपुट्स घेवन एक 3-4दा मिटींग घेवन तेंचे सगळ्यां कडेन बसोन तेंचे इनपूट घेवन त्या प्रमाणे आमी हो मॅनिफेस्टो रेडी केलेलो आसा. आयज गेली 15 वर्सां जाली जो आमदार हांगा आसा मुर्मुगांवचो, आयज डेव्हलपमेंटाच्या नांवान जो तो आयज उलयता, जो तो फ्लायओवराचो उलयता, जे वर्नापुरीसून तो आतां सड्यार तो न्यू फ्लायओवर जाला तेज्या बद्दल उलयता कितें आमी डेव्हलपमेंट केलें म्हणून तो दाखयता. आयज ताका खबर ना तो फ्लायओवराचो जो फावंडेशन आसलो तो काँग्रेसीन घातलेलो. आयज काँग्रेसीच्या टायमार ताका फावंडेशन घातलेलें आनी आयज तो फक्त कंप्लीट जाल्लो आसा आनी तेंचे ते क्रेडीट घेवपाक सोदता. त्याच प्रमाणे आयज सड्यार उदक ना लोकांक. आयज 24 वरां उदक येना. सड्याकारांक फक्त 1 वर ते 1.5 वर उदक येता. आयज जेन्ना 1 वर ते 1.5 वर उदक येता जाल्यार आयज थंयसरूच सड्याचेर JRB कॉलनीचेर थंयसर स्विमींग पूल बांदलेलो आसा, तो बीन इंटरनॅशनल लेवलाचो. आयज म्हाका सांग जो मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन जंय उदक येना थंयसर स्विमींग पुलाक उदक खंयसून हाडटले ते आनी थंयसर कोण न्हांवपाक वयतले. लोकांक जाय उदक पयलीं पिवपाक. सो आयज तेणेन जे आसा पळय ते जे प्रोजेक्ट एक्चुअली येवंक जाय आसले मुर्मुगांवान, जशें आमकां सगळ्यांक गरज आसा म्हणटा ते हॉस्पिटल. आयज आमच्या मुर्मुगांवान हॉस्पिटल ना. आयज कोणी एमर्जन्सी जाल्यार आमकां डायरेक्ट चिखलेसून 9 किलोमिटर चिखले वयचें पडटा. थंयसर व्हडलीशी फेसिलिटी नासल्या कारणान आमकां GMCन वयचें पडटा. फाटल्या दिसांनी चिखलेचे हॉस्पिटल सुद्दां ते प्रायवेटायज करपाक सोदताले तेन्ना आमी थंयसर फुडें सरून थंयसर ओपोज करून ते आजून पर्यंत ते उरलात. तेन्ना सुद्दां ह्या आमदारांनी कांयच आवाज केल्लो ना. सो आयज जे आमी मुर्मुगांव हे मॅनिफेस्टोचे मेजर पॉयंट आसले की टू प्रोवायड वॉटर टू द पीपल ऑफ सडा एंड मुर्मुगांव, जे आमकां आयज फक्त 1 वर आनी 1.5 वर येता ते. क्वेश्चन म्हणटा कितें टॅक्सी कार आयज जे आयज कोविडाच्या टायमार जे ते बेकार पडले तांकां इन्स्टॉलमेंट भरपाक मेळनाले आनी गोव्हर्मेंटान तांकां कसलीच मदत केल्ली नासली.
सो तांकां आयज ते पोट भरता फक्त एअरपोर्टाचेर वचून, आयज थंयसर तांकां बिझनस ना. सो हो एक एट्रॅक्शन जालें जाल्यार तांकां खंय तरी ताचो बेनिफीट मेळचो. सो असो हांवें मॅनिफेस्टोन घातलेलो आसा. हो एक मेजर आसा. तेज्या उपरांत युथाक लागून, युथांचे हांवें खुबशे मेन्शन केल्लेले आसा, कित्याक युथाक लागून थंयसर कांय आमचे स्पोर्ट्साक लागून कांयच थंयसर एबिलिटी ना. सो तेज्या लागून हांवें मॅनिफेस्टोन घातलेलें आसा.